हांव दिलीप धारेकर PCCचो सेक्रेटरी। काल खऱ्या अर्थान आमी एक रिप्रेजेंटेशन घेवन जे आसा पळय ते हांगा आयिल्ले, कारण अनेक म्हयने जे आसा पळय ते हांगासर जे आसा तांचो पेमेंट जावंक नासलो। म्हणजे तेंच्यांनी आमचे कडेन रिक्वेस्ट केले की तुमी येवन तरी एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटराक किंवा सीओक सांगात म्हणून, पूण काल जे आसा पळय ते कोणूच हांगा हजर नासले आनी आमचे जे आसा निराशा जाली। पूण तेंच्या कडेन जे आमी परत एकदां उलोवन सांगलें की ते आयज तुमी येयात म्हणून, आनी आयज त्या प्रमाणे जेन्ना ते येयले तेन्ना हे सगळे गजाली जे आसा प्रेसाक कळपाक जाय, आनी प्रेसाक कळ्ळ्या उपरांत जे जनतेचे प्रस्न हे जनते पर्यंत पावपाक जाय। आमी फक्त जे नॉमिनल अशें जे आसा पळय ते हेड कशें म्हणून आमी येयल्ले आसा, पूण हे सगळे जनतेक पावपाक जाय। आनी त्या बरोबर जेन्ना आमी एंट्री घेतली तेन्ना जे आसा पळय ते आमचे कांय प्रस्न जे आसा पळय तेंचे आयकचे न्हू, प्रेसा पर्यंत पावचे न्हू असो तेंच्यांचो आसा पळय तो तेंच्यांनी एक धोरण धरलें। आनी जे प्रेस आमच्या वांगडा जे आसा भितर तेंच्या कडेन गेल्ले तेंकां जे आसा पळय ते ताबडतोब भायर वचपाक हें केलें। खऱ्या अर्थान आमी हेचो निशेध करता, कारण लोकशायेन जें कितें घडटा तें ट्रान्सपरंट आसपाक जाय आनी ते लोकां पर्यंत जे आसा पळय ते पावपाक जाय ट्रान्सपरंटली, आनी त्या पद्दतीचो प्रयत्न जाल्लो पळय तो तेंच्यांनी धोरण लायिल्लो आसा। आनी हांव ह्या खातीर जे आसा पळय ते आमचे PCC काँग्रेस त्याच बरोबर बिचोलचे जे काँग्रेस आसा तेज्या तर्फे हांव तेचो निशेध करता, कारण तेंच्यांनी जें कितें घडटा ते सगळें उक्तार दवरपाक जाय। एक गजाल सामकी प्रामुख्यान दिश्टी पडटा म्हणजे आयज जे आसा तिजोरेन कांयच पयशे ना। इतले वर्सां जे आसा म्युनिसिपालिटी चलता पूण तांकां एक पयसो सेव करपाक जे आसा पळय हे कावन्सील आसूं दी किंवा तेंचे जे आसा जावंडदार आसूं दी ते फेल ठरलेले आसात। एडमिनिस्ट्रेशन ताका मेळपाक आयिल्ले तेजे कडेन आमी बसले आनी आमचे जायते हें आसलेले, आमचे इश्यू आसलेले ते आमी मांडपाक बसले आनी प्रेस बी येयल्ली आनी आमी प्रेसा वांगडा भितर आमी एंट्री मारली। एंट्री मारतकूच आमचे इश्यूज चालू जाले। जातकूच तो म्हणलो प्रेसाक म्हणलो तुमी म्हणलो तुमचें काम जायना, म्हणलो तुमचें जालें, म्हणलो तुमकां प्रेसाक तेणी भायर धांवडायलो। पण कितें आसा हे सिस्टम सारकी म्हाका चुकीची कशी दिसली, कित्याक प्रेस आसा म्हणटकूच तशें कळूंक जायना बाबा कितें जाता आनी कितें नाल्यार प्रेस ना तें कितें जाता तें कोणाकूच कळना। एक जालें। दुसरें मागीर आमी कितें आमचे प्रश्न आसले एक ते 12 वॉर्ड ते आमी सगळे ताका सांगले। एक तर इश्यू म्हटल्यार आमच्या गार्बेजचो इश्यू आहा, दुसरो इश्यू म्हणजे आमचो रोडाचो इश्यू आहा, तिसरो म्हटल्यार आमच्या गटाराचो इश्यू आहा, जायते इश्यू आहा। लोकांक सॅलरी बरोबर ना आनी नवीन आतां बिल्डिंगे बांदला हें केला तेजो हें ना, सारके प्रॉपर मेंटेनन्स ना आनी पळोवपाक गेल्यार खूब तरांचे कितें कितें इश्यूज आहा। पण ते सगळे इश्यू आमी तेजे कडेन मांडले। तेणी कितें सांगला की आपूण आयला तो 4 दिसांक आयला, आपूण ट्राय करता, आपल्या कडेन जाता जाल्यार। हांवें म्हणलें ट्राय कशें करतले सर, तुमी आतां केलें जाल्यार म्हटल्यार फुडलो कोण येतलो तो काम चालू करता ना, आमी ट्राय करता। आनी तेणी आपले जे इंजिनियराक आपयलो जे आनी तेणी ताका सांगलें की बाबा हेंचे कितें प्रश्न आसा ते तुमी वचून फाल्यां हें करचे। 11 आमकां आपयला, आमकां नाल्यार तुमी यो 11 म्हाका आमचे काँग्रेसमॅन आहा तांकां, आनी तो म्हणलो आमी सर्वे करया आनी पळोवया खंय जाता दुरुस्त आमी करून दिता म्हणून। आनी दुसरे जे इश्यू आसा तो म्हणलो आपूण वयर उलयता आनी म्हणलो पेमेंटाचे जे सेक्शन आसता ते म्हणलो वेगळीच आतां वेगळे आसा, ते लेबराचो सेपरेट आहा, मागीर हेजो गार्बेजाचो जे काम करता गार्बेज एका व्हरपाक ते लेबर तेंचो सेपरेट आहा। म्हणून तो म्हणलो आमचे कडेन कांय ना आनी आमचे कडेन म्हणलो सद्या म्हणलो फंड ना म्हणलो।